कुडचडे पोलिसांनी बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्र तसेच शाळा सोडपाचो दाखलो तयार केल्ल्या प्रकरणात पेडणे पार्सेचो शशिकांत गडेकाराची आड गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण नोकरे खातीर लागपी बॉनिफाईड सर्टिफिकेट घेवपा खातीर तो कुडचडेच्या एका स्कुलात आयिल्लो तेन्ना हो सगळो प्रकार हेडमास्टराच्या लक्षात आयलो। ह्या प्रकरणाचो तपास कुडचडे पोलीस करतात। आम्ही जो अपडेट घेऊन येयला ते म्हणल्यार फेक सर्टिफिकेट जी गार्डन गेला स्कुलाच्या नांवान जी इश्यू जाल्ली। काल जो एक इन्सिडंट जालो तो म्हणल्यार स्कुलांक जेन्ना काशीनाथ कृष्णा गडेकर हो भुरगो बॉनिफाईड सर्टिफिकेट मागपाक स्कुलांक येयलो तेन्ना त्या भुरग्याचें ते लिस्टान नांव ना जाल्यार तो त्या स्कुलाचे स्टुडंट स्कुलां इन्क्वायरी जाली तेन्ना हेडमास्टराक कळोन येयलो खंय तरी फेक सर्टिफिकेट स्कुलाच्या नांवान दिल्ली आसा। तेका लागून ताबडतोब कुडचडे पुलिसां वचून ह्या बद्दल कंप्लेंट दिली की अशी फेक आनी हो जे प्रमाणे कुडचडे पुलिसांनी म्हायती दिल्या हो इन्सिडंट अरावंड 2010 जो काशीनाथ भुरगो आसा तेका गार्डन गेलाचो स्टुडंट म्हणून एक पासिंग सर्टिफिकेट दिल्ली आनी तेतून ते सर्टिफिकेटीक मागीर तेजे नंतर जो खूब वर्सां पास जाली खंय तरी त्या भुरग्याक जॉबा लागून बॉनिफाईड सर्टिफिकेट हेका लागून येयलो आनी काल खंय येताना हे सगळे जो कांड आशिल्लो तो मुखार येयलो। ह्या प्रमाणे पुलिसान ते जो एक्यूज आसा तेजे कडल्यान म्हायती मेळ्ळी त्या भुरग्याक कोणी तरी आनी कोणी फोटोन तुका एग्जाम दिवपाची डायरेक्ट SSC सर्टिफिकेट मेळटा अशें म्हणून जे तो भुरगो आसा तो पार्श्या पेडणेचो त्या भुरग्याक कुडचड्याक जे गार्डन जेल आसा तेजे स्कुलाची सर्टिफिकेट आनी हेजेर सगळो गोंधळ जालो। तांकां खंय तरी पुलिसांनी हेजी इन्क्वायरीचो ज्या भुरग्यान 2010 म्हणल्यार आतां 2026 त्या भुरग्याची एज सुमार 29 आसा कसले तरी हे लागून तेका ती इश्यू दिल्ली ते हे अरावंड 14 वर्सां 15 वर्सांनी परत येयल्ले मुखार येयल्ले आसा जे फेक सर्टिफिकेट आनी काल हेडमास्टरान मागीर कंप्लेंट केलो आनी जे टोटल एक पुलिसां समोर येयले जाल्यार त्या भुरग्याचो शोध घेवपाक कुडचडे पुलीस सद्या ते शोध घेयत आसा आनी तेका सद्याक जो भुरगो आसा तेणे फेक सर्टिफिकेट बॉनिफाईड सर्टिफिकेट मागपा आयले तेका सद्या पुलिसांनी डिटेन केल्लो आसा आनी ते जो कोण फेक सर्टिफिकेट दिली तेजो शोध चालू आसा। हांव कुडचडेच्यान गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर।